पेडण्या राजकीय घडामोडींत वेगळें वळण घेतलां। पेडण्याचे सध्याचे आमदार बाबू आजगांवकर भाजप पक्षाचे आसात, मात ते पयलीं मोगोच्या तिकेटीर निवडून आयिल्ले आनी उपरांत तांणी भाजपांत प्रवेश घेतिल्लो। मात ह्या येवपी विधानसभा वेंचणुकेक भाजप बाबूक तिकेट दिवचे ना म्हूण सगळे कडेन खबर पसरिल्ली आसा। मोगोचे प्रवीण आर्लेकर पेडण्यात नेटान काम मुखार व्हरतना दिसता, मात अचानक आतां खूब लागींच्या सुत्रांकडल्यान खात्रेची बातमी मेळटा प्रवीण आर्लेकर भाजपात प्रवेश घेता म्हण। तांच्या पक्ष प्रवेशाक लागून बाबूचो राजकीय फुडार पेडण्यात धोक्यात वचूं येता। आर्लेकरान जर भाजपात प्रवेश घेतलो तर भाजपाची तिकेट ताकाच वतली। मागीर मंत्री बाबूचें कितें? बाबू प्रवीणाचो प्रवेश सहज स्विकारतलो काय बंड करतलो हें वेळ थारायतलो। मात बाबू सद्याक म्हणटा भाजपाचेर आपल्याक पुराय विश्वास आसा, येवपी वेंचणुकेक तिकेट आपल्याकूच। आतां फुडें प्रश्न असो आसा, जरी तर प्रवीण आर्लेकरान भाजपात प्रवेश घेतलो तर सद्याचे ताचे कार्यकर्ते ताचे बरोबर रावतले काय ना, आनी मोगो पेडणेकारांक दुसरो पर्याय दिवपाक शकतले काय ना होवूय एक प्रश्न आसा। मात पेडण्यात जे मोगोचे निश्ठावंत कार्यकर्ते आसा तांचें म्हणणें आसा, आमकां पेडणेचोच थळावो उमेदवार जाय। प्रवीण आर्लेकर भाजपात वता ही बातमी मात विश्वासू सुत्रांकडल्यान मेळ्ळ्या, मात अजून केन्ना प्रवेश घेता ही तारीख स्पश्ट ना। फाटल्या वर्सभराच्या काळांत आर्लेकरान पेडण्यात बरोच वावर केला, तशेंच प्रचारूय बरो केला।